सध्या म्हापसा GMFC कोर्टान आणि म्हापसा GMFC कोर्टान येवपाचें कारण म्हणजे बज बाय रोमियो लेन जे नायट क्लब आसा आणि हेका जो उजो लागलेलो ह्या संदर्भात आता मेरेन अंजुना पुलिसान 10 अक्युजांक आपल्या कस्टडीन घेतिल्ले आसा। जो बज बाय रोमियो लेनाचे जे उज्याच्या संदर्भात जो को ओनर आशिल्लो अजय गुप्ता हाचेर आजुनी इन्वेस्टिगेशन तशीच तेजी जी कारवाई जी आसा ही आजुनी चालूच आशिल्ली आणि म्हापशान तेजेर 11 FIR जी आसा ही रजिस्टर केल्ली। त्या संदर्भात तेका 13 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आणि आयज परत एकदा ज्युडिशियल कस्टडी सोंपल्या उपरांत तेका GMFC कोर्टान परत एकदा प्रोड्यूस केलो आणि तेका एक्सटेंडेड 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा। तर नवो अक्यूज जो आसा विजय कुमार हेका अंजुना पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन दवरलेले आणि तेका 8 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली GMFC कोर्टा तर्फे। तर तेका आयजूय परत एकदा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केला आणि तेका 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा। तर 10वो जो अक्यूज आसा जे काल तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले जे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले फॉर्मर सेक्रेटरी अंजुना आरपोरा पंचायतीचे जे सेक्रेटरी आसा फॉर्मर सेक्रेटरी रघुवीर बागकर हाका अंजुना पुलिसांनी काल लेट इवनिंग अरेस्ट केल्ले। तेका मेडिकल एक्झामिनेशन तेंची पुराय करून तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरलेले। आयज दनपारा तेका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केला आणि तेका 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। सध्या रघुवीर बागकर जो फॉर्मर सेक्रेटरी आसा तो अंजुना पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। आता मेरेन अंजुना पुलिसांनी 10 अक्युजांक आपल्या कस्टडीन घेतलेले आसा। तर त्याच प्रमाणे जो एब्सकॉन्डिंग आसा आणि त्याची शोधाशोध करीत आसा अंजुना पुलीस ते म्हटल्यार की आरपोरा पंचायतीचे जे सरपंच आसात रोशन रेडकर यांची शोधाशोध अंजुना पुलिस करीत आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया पुलिसां कडल्यान तशेंच तेंची कारवाई जी आसा ह्या बज बाय रोमियो लेन जे नायट क्लब आसा त्याच्या संदर्भात कितपर्यंत यशस्वी जातले पळय ते। गोवा न्यूज सभा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर म्हापशेच्यान। तुम्ही पळयतात GNH।